fear and anxiety in the mind of people due to constant delay in starting the 2M government hospital. Date of completion of work by GSIDC and inauguration of fully loaded hospital is what the people of entire Pedna Taluka is eagerly waiting for. Government needs to look into this issue very seriously. Speaker sir, your dogainku, Honorable Health Minister and Honorable Chief Minister. आणि देवाकूय आज देवाकूय घाल झिरो आज देवाकूय घालपाचें हा बरें झिरो दोगांकूय स्पीकर सर इतलेंच सांगूंक सोदता आयज आमचे स्थानीक थंयसरले हंगर स्ट्रायकाक बसल्यात चेन हंगर स्ट्रायक आनी तांकां रिप्लाय मेळना दोगांय कडल्यान थंय कन्फ्युजन तेंचें जालां चीफ मिनिस्टर करतलो स्टार्ट की हेल्थ मिनिस्टर करतलो ते आमकां उत्तर दिवचें आनी केन्ना स्टार्ट जातलें आनी जर स्टार्ट जातले जाल्यार इक्विपमेंट सगळे इक्विपमेंट त्या डेटी प्रमाणे जातले हो ना. ऑनरेबल मेंबर असे हांव झिरो आर मेन्शन पण ताका आमी ऑलरेडी अश्युरन्स दिल्ले आसा की 30 तारखेक सुरू करते तुटी जे आहा शॉर्टकमिंग जे आहा त्या फेब्रुवारी पर्यंत आमी जाग्यार घालता. 30 तारखेक स्टाफ कशें घालतलो भितर ना ते प्रश्न येता. अरे तुका कित्याक पडला स्टाफ घालपाचे मिनिस्टर पळयतलो तूं कित्याक टेन्शन 30 तारखे भितर स्टाफ आनी सगळे जातले सांगले तुका थोडी जातले एश्युरन्स तुम्ही दितात ते मागतात थंयसर तुम्ही एश्युरन्स दिवचे म्हणून हांगा फ्लोराचेर चांगलं पण म्हयनो सांगेल ना अरे ह्या 30 तारखेक 30 तारीख लागी पावली 15 दीस पण जातले सगळे एश्युरन्स दिया तुम्ही आता दिले